बरभाट शिरोड्या एका थळाव्याच्या घरासामकार हातीक तेकतल्यो इतल्या अंतरावेल्यान लायटीच्यो वायरी गेल्यात. ह्या वायरींक लागून घरातल्या लोकांच्या जिविताक धोको उप्रासला. रिव्होल्युशनरी गोवन्सान हाचेर आवाज काडलो. शिरोड्या बरभाट वाठारात एका नागरिकाच्या दारांतल्यान हाय टेन्शन वायरी गेल्यात. घराच्या सामकारल्यान गेल्ल्या वायरीक लागून ह्या घरातल्या लोकां मदीं भिरांत निर्माण जाल्या. वीज खात्यान हे गजाली कडेन लक्ष दिवन हो प्रस्न सुटावो करचो अशें रेव्होल्युशनरी गोवन्सान मागला. आयज आमी आरजी शिरोड्या बरभाट शिरोड्या हे गांवां आयिल्ले तेन्ना आमी एक काकिली घरां आयिल्ले तेन्ना आमकां कळोन आयलें हांवें लायफां आतां जशें डेंजर म्हणटा तशें केन्नाय पळोवना. आतां तुमी जी तुमकां लायट दाखयता ती मेन लायट तेंगे घरा वयल्यान गेल्यार झाड लागता. सो लोकांक त्रास जाता, तेंच्या गांवच्या लोकांक तेंकांय त्रास जाता. हांवें अशें केन्ना ही एक्चुली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान तशें हांगचे पंच आसा तेणी एक्चुली लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. कित्याक तांकां फाल्यां कितेंय जावपाक शकता, पावसांत केन्ना कितेंय जावपाक शकता. कित्याक तुमकां मुद्दम ते काकीकूय विचार तांकां कशें त्रास जाता आनी तुमकां ती लायनी दाखय तेंगे घरा वयल्यान झाडांतल्यान कशी गेली ती मुद्दम या काकी विचार येयो. मागीर तुमकां हे तुमकां ती जेन्ना घरा वयल्यान लायट गेल्या तुमकां त्रास जाता आसतले. हय जातात न्हू रे, कितली जाता. माकड येयली जाल्यार एकमेका सोरयो भरता आनी चर 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 जाता तेन्ना आमी दिता, भुरगीं आमी दिता. कित्याक हें खरेंच तुमी सांगता हें खरेंच भिवपाचें. कित्याक आमी केन्ना अशें पळोवना. इतलें हांव भोंवलो म्हणल्यार गोंयभर किंवा शिरोड्या. आमपूण 2 दिसां पोरें येता म्हणून सांगलेलें सारकें करपाक, नीट करपाक. ओके ते म्हणलें आं बरें येता मरे. अजून वर्सा चवथ जाली, दिवाळ जावपा जाली तरी करिना. मागीर चेडो फोन करता बरोबर तरी त्या करिना, येता म्हणटा. आनी हांगचो जो पंच आसा तो कितें म्हणटा तो पंचा आनी कितें पंचांनी हेच करिना न्हू रे, लक्ष घालना. कित्याक तेंची कामां ही लक्ष घालपाची. आनी तशेंच ओके. सो आमी कितें परत परत तांकां कितें म्हणून सांगतले. बरें. सो आतां तुमी पळयलां काकीन जशें खरेंच तें एक्चुली हें डेंजर. कित्याक तेंगे फॅमिली डेंजर, हांगच्या गांवच्या लोकांकय डेंजर. तेणी पंचाक सांगलें तो लक्ष घेयना. तेणी तशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा सांगलेलें आसा. पूण हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तुमी हेजेर कितें लक्ष घालचें. तशें पंच आसा हांगचो तेजे कडेन मागता कित्याक हे तुमी लक्ष घालून हेंगे कितें इश्यू आसा वा लायटीचो जो डेंजर इश्यू आसा तो बेगीन सॉल्व करून म्हणून तुमचे कडेन मागता. तुमी तशेंच फुडें पळयात कशें कितलें डेंजर आसा तें. आता पाहू कित्याक ते आतां तेणें हात बस लागपाक शकता. फाल्यां भुरगे धाकटे भुरगे तांकां खबर ना लायट जावं कितें आसूं शकता. फाल्यां भुरग्याक एक कोणो किंवा कितें चुकोन हात बस वयर काडलो जाल्यार लागपाक शकता. इतलें डेंजर आसा. सो कितें मातशें नोट घेया आनी हो इश्यू बेगीन सॉल्व करा. हें बरभाट शिरोड्या हो गांव आमचो. हे पळय ते झाडा कडेन मातशें तुमी लक्ष मारा. थिंगा पळय त्या झाडाच्या कडेन कोणें तेका हात लायलो चुकोन त्या झाडाक कोणें कितें शॉक येयलो जाल्यार कितें करतले ते तुमी मातशें चोयन घेवचें. आनी त्या गांवचो सरपंच आतां हेजेर कितें चोयन तें कितें तुमकां कुड्डेपण करता तुमकां खबर ना. आतां हितू लोकांनी तेंका फोन मारताय कितें कोताय तेंका कितें गांवची समज सरपंचाक सेक्युरिटी करपाक जायना जाल्यार तो आनी गांव आनी सरपंचान फायदो कितें तें मातशें ते गांवच्या सरपंचान मातशें आपणाच्या मनार घेवचें आनी तेंचें मातशें काम करून घेवचें बेगीच्या बेगीन. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.